सगल्यांक तुमकां ह्या देव मंदिरांत मागण्याच्या मनान जमा जाल्ल्यांक माये मोगाचो येवकार. आमी सगलीं ह्या वेळार एक पवित्र सभा कशी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या, कित्याक जेजू आपुणूच आमकां भेटूंक पवित्र ओस्तीच्या रुपान येता. जेजूक ओदेक चिकटून रावूंक, ताका लागशिल्ल्यान अणभवूंक आनी जेजू आमकां कितें सांगता तें चितान आयकूंक हो वेळ आमी ताच्याच सांगाता सारतल्या. जेजूक आमी खरेपणी अणभवतले जाल्यार आमच्या जिविताचे दर एके घडयेक जेजूचें दैवीक आसणें आमी बगूंक गरज. जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. ह्याच खातीर ह्या पवित्र वेळार आमी जिव्या जेजू भोंवतणी एकठांय जावन ताचीच वळख घेवंक आमी प्रयत्न करुया. जेजू आमचो दर एकल्याचो मोग करता, तर ह्याच जेजूच्या विशाल मोगांत आमी रिगुया आनी हो मोग आमी अणभवुया. मोगाल जेजू, तुज्या पांयां सोरशीं आमी एकटवल्या. सगळे आमचे काळजाचे उल्हास आनी दास्ती तुका उक्ते करूंक सोदता. तूंच आमचे सोवें बिराड कर आनी हें सगळें वायट पयसाय म्हूण मागता. तुजो दैवीक उजवाड आमचेर घालून आमचीं काळजां काळुकांतलीं काड म्हूण मागता. ह्या वेळार आमी मान बागावन खालतिकायेन जेजूक आमी नमस्कार करुया. ह्या वेळार गीत आमी गावुया. R30 प्रभु जेजू, पेज नंबर 192. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. तुका मोहिमा, तुका हाडगा वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन. उपकार आठवून करता आमी गायन. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू,
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो होड तुका भोजन करता आखे पृथ्वे तुझी कीर्ती गाजता सगळी रोसना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्याचो आनी तारा समोर उजवाड फाको पोरकोन कोता वसो तुझमा सूर्या आमी पोसोर तुझो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 देवान आमकां जायतीं देणी दिल्यांत ही देणी आमच्या जिवितान फायद्याक पडटा तसलीं करूंक आमी वावरुया आनी ह्या वेळार उपकारी मोनान आमी देवाक आर्गां दिवुया दर एका मागण्या उपरांत गावून आमचो जबाब जातलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत तुज्या आसण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता जबाब परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो सोम्या जेजू ह्या वेळार तुवेंनूच आमकां सोगल्यांक ही स्वातेर एकठांय केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवास दिता जबाब परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमोग शीम नासलोलो
आमच्या गांवांत, आमचे फिरगोजेंत, आमचे समुदायेन तुजो वावर करूंक तुवें आमकां सगल्यांक बरे भलायकेन सांबाळला देखून आमी तुका दिनवासतांव. जबाब: परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग मीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. आमी पातकी जावनूय तुवें जेजू आमचो मोग केलोय. मनीस जावन आमचे पासत तूं मेलोय. ह्या तुज्या मोगा खातीर आमी तुका दिनवासतांव. जबाब: परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. सोम्या जेजू, आमकां सगल्यांक तुवें एक मोगाची फामील आनी आवय बापूय फावो केल्यांत आनी हे वरवीं कुटुंबांत आमी मोगान वाडूंक तुवें आमकां सोयेक फावो केला. ह्या देण्या खातीर तुका आमी आर्गां दितांव. जबाब: परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. सोम्या जेजू, जिविताच्या दर एका पावलार संस्कारा वरवीं तूं आमकां कुरपेन भरताय. ह्या संस्काराच्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासतांव. जबाब: परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. सोम्या जेजू, आमच्या जिवितांत येतल्या तरेकवार वायटा विघ्नांतली तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय देखून आमी तुका दिनवासतांव. जबाब: परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो मोग शीम नासलोलो. जेजू सांगाता आमी आसांव. जेजू आपली बरी खबर आमकां सांगूंक सोदता. जेजूचो ताळो आमी आयकुया. ह्या वेळार उबी रावून आमचें काळीज मन उक्तें करून चितान देवाचें उतर आयकुया. जॉनस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. 23 वोळ 5 ते 10. आनी निनिवेच्या लोकान देवाचेर बावार दवरतलो. तांणी एक उपास पोरगोट केलो. व्हड व्हड मनशांनी तशेंच बारीक लोकान साकाफोट्यान आंग पांगुरलें.
ही खबर निनिवेच्या राजाक पावली तेन्ना तो आपल्या शिवासना वयलो देंवलो आनी आपली वस्त्रां काडून ताणें साकाफोट्यान आंग पांगुरलें आनी वचून तो गोबराचेर बसलो आनी ताणें अशी परगोटणी केली आनी ती निनिवेन शेकांचेक सादयली. राजाच्या आनी ताच्या कुलवंताच्या हुकुमान मनशांनी जावं जनावरांनी जावं गोरवांनी वो शेळ्यांनी जावं कांयच चाखूं न्हय, कितेंच खावूं न्हय आनी उदकूय पिवूं न्हय. सगल्यांनी साकाफोट्यान आंग पांगुरचें आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारचो. जण एकल्यान आपलें वायट जिवीत आनी आपली जबरदस्त कर्तुबां सोडून दिवचीं. कोणाच्यान सांगूं येत, देव गोडे आपलें मन बदलीत, तोंड मोवाळ जायत आनी आपलो जळटो राग सोडून दीत आनी अशें आमचो नास जावचो ना. तांणी व्हडे जतनायेन आपलें वायट जिवीत सोडून दिलां म्हूण देवान पळयलें. तेन्ना तो तोंड मोवाळ जालो आनी जे शिक्षेन ताणें तांकां धमकायल्ली ती देवान पयस केली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आदल्या कोरारांतले जॉनस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं उतरां आमी आतांच आयकल्यांत. सोर्वेस्पोर देव जॉनसाक आपलें उतर बासायता आनी ताका निनिवे शारांत वचूंक फर्मायता. निनिवे असिरिया साम्राज्यांतलें एक व्हड आनी गिरेस्त शार आसलें. हें शार सगळें पळयतलें जाल्यार सुमार 3 दीस लागताले, इतलें विशाल तें शार आसलें. ह्या शारांत सगळे तरेचो लोक रावतालो, गिरेस्त तशीं गरीब, व्हड तशीं ल्हान. पूण ह्या शारांत रावपी लोक वायट जिवीत जियेतालो. मौज मारून आपलें जिवीत तीं सारतालीं. हें पळोवन देवाक तांचो कांटाळो आयलो आनी हें शार नपयत करूंक देवान येवजिलें. तेन्ना तांचें हें जिवीत सोडून दिवंक अशें शिडकावणी दिवंक देव जोनस प्रवाद्याक निनिवेच्या लोकां सोरी ताका वचूंक लायता. पूण जोनस सोर्वेस्पराच्या हुकुमा आड वचूंक प्रयत्न करता आनी एका होड्यार चडून तो पळून वेता. शेकी तो सोमदिरांत आपलो प्रवेश करता आसतना एक व्हड तुफान उप्रासता आनी ताच्या बरोबरचे प्रवाशी जॉनसाक आखेरेक सोमदिरांत उडयतात आनी तेच घडयेक मोड थंड जाता. एक व्हड मासली येवन जॉनसाक आपल्या पोटांत गिळटा. तेन्ना जॉनस ह्या मासलेच्या पोटांत आसता तेन्ना तो असो देवाक मागणें करता. म्हज्या दुकांतावन हांवें सोर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाताळाच्या पोटांत तावन हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलोय. उपरांत सोर्वेस्पोर मासले कोडे उलयलो आनी तिणें जॉनसाक सुके जमनीर ओंकून उडयलो. सोर्वेस्पोर शेकी दुसरे फावट जॉनसा कोडे उलयलो आनी परतून ताका निनिवे शारांतल्या लोकांक आपलें जिवीत नवसरूंक फर्मावंक धाडटा. आनीक 40 दीस आनी निनिवेचें निसणटोन जातलें. हो देवाचो निरोप तांकां सांगूंक तो निनिवे शारान भितर सरता
आनी एका दिसाची वांट तो तांगता. परतून परतून जोनस प्रवादी पातकी जिवीत पयसावूंक उलो मारता तें पळोवन निनिवेचो लोक देवाचेर बावार दवरतात. एक व्हड उपास परगोट करतात. निनिवेच्या राजान तशेंच हेर चालत्या लोकांनी व्हड जतनायेन आपलें जिवीत बदलतात. तेन्ना तांची गोत पळोवन जे निसणटोन सोर्वेस्पोर धाडूंक आसलो तें पयस करता. जोनस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 4 हातूंत आमकां सोबीत उतरां मेळटात. जोनस असलीं उतरां वापरून सोर्वेस्पोरा लागीं उलयता. तूं दोयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणो आसलो. तूं रोकडो रागार जायनाय. तूं सुबापणान विस्वाशी मोग दाखयताय. Our God is a God of second chances and many more. अशें इंग्लिशेंतल्यान एक म्हणणी आसा. देव आमचो खूब मोग करता. जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांत 3 वोळ 16 अशें सांगता. खरेंच ताचेर बावार थेवतात त्या दर एका मनशाचो नास जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जशे पोरी निनिवे शाराच्या लोकांनी आपलें जिवीत बदलून देवाची दया आपणायली, तशीच आमी सगल्यांनी आमचें पोलकें जिवीत बदलून देवाची दया आपणावंक प्रयत्न करुया. बागिवोन पावलो एफेसकारांक अशें बरयता. देवाच्या सोमेस्त भक्तां बरोबर जेजूचो मोग कितलो रुंद, कितलो लांब, कितलो उंच आनी कितलो खोल तो समजूंक तुमी शकतल्यात. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताचो मोग कधीच परिपूर्णतायेन वळखूं नजो, तरी तो तुमी अणभवूंक पावतल्यात. आनी असो हो मोग पूर्णतायेन अणभवून तुमी देवाचीच परिपूर्णताय बगूंक पावतल्यात. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचें सोयब आनी आमचें जिवीत देवाक सोगलें थावें जावन आसा. आमचें मन संवसारी वाटेन गुल्ल जावन आमी देवाच्या बरेपणा सोरशिल्लीं पयस वेता आनी वायट जिविताचे जाळेंत आमी घुस्पता. देव सोबार पावटी आपल्या उतरा उदेशी दुसऱ्या मनशाच्या माध्यमांतल्यान वो हेर गोडितां उदेशी आमकां शिडकायता, बऱ्या मार्गार हाडूंक वावुरता. पूण आमी आमचें काळीज आनी मन धांपलां. देवाची शिकवण आपणावन घेवंक ना. तरी पूण देव सदांच आमकां आपले वेंगेन घेवंक तयार आसता. आमचें वांकडें जिवीत आनी कर्तुबां सोगलीं सांडून दिवंक आनी नवीं मनशां जावंक कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां व्हड फायद्याचो जावन आसा. कुमसारा उदेशी आमी आमच्या जिवितांतलीं सोगलीं पातकां रिकामी करूंक पावता. देवाचें उतर दिसपोटी वाचून आमच्या मनाचेर आमी उजवाड फाकोवंक जाता. पवित्र पुस्तकांत
आमकां जायते देखावे मेळटात. जंय एक पातकी मनीस जेजूची उतरां आयकून आपलें जिवीत बदलता. बोगसणेचो हात जेजू आमकां लायता. व्हड व्हड सांतांनी आपलें जिवीत नवसरूंक संवसाराक तांणी पाट केली आनी देवाच्या मोगाक होयकार दिलो आनी बागिवोंत जावंक ते पावले. देखीक बागिवोंत आगुस्तीन. तर ह्या वेळार आमी आमकांच विचार करुया. आमकां देवाचो मोग आनी दया अणभवूंक कितें पाटी दवरता काय? आमी आमचें जिवीत नवसरूंक तयार आसांव काय? दर एकल्यान आपल्याच मनान ओगेपणान नियाळ करचो. गीत आमी गावुया. R38 तुज्या हातान, पेज नंबर 196. तुज्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुजी विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुझ्या हातान जीव प्राण मोजो, तूच मोजो आसरो. जिणेक मोजे तुझे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारो तू आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. पातकी रोशनी तू चलयताय, तू मोसो राजा. कुरपाक लूट उपट बांधताय, देवीक जिवितान भोगताय. पातकी रोचनी तू चलयताय, तूच मोजो राजा. कुरपाक लूट उपट बांधताय, देवीक जिवितान भोगताय. जेजू तू मोग जीवो, अमृत जिविताचो. तारो तू आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. कांय मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. दोर मागणे उपरांत आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी
करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो मोग अनुभवून होच मोग आपले हाताखाल आसलोले पोरजेक बासावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. आमच्या घोराब्यांत आनी विभागांत देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आमी सगळीं आयती रावंक आनी हे वरवीं आमची सोर भोंवतणी मोगाचो प्रचार करूंक बापाची मजत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. कोस्ट दुखी कोती सोंसतल्या आमच्या भावा भयणाच्या काळजांत शांती आसूंक आनी देवाच्या उतरा पोरमोणें चलून हें सगळें सोसूंक तांकां बळ फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता हांव तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलोलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.